आता 8 महिने झाले आम्ही कंपनीकडे येत आहा की म्हणून बाबा आमचं पी एफ दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो समजो परत म्हणल्यार 2 म्हयनो समजो आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजेर आमकां बरोवन दिले विदीन एका म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे आतां दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें सांगलें त्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून मागीर आमी पी एफ कमिशनर गेले तेणी कितें सांगलें तुमचो हो पी एफ आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून पी एफ काडूंक मेळना त्याचे हेजें नांव सांगता कोण पी एफ सांगता हेजें नांव कमिशन आनी हे सांगता जे एकामेकाचेर धुकलता हे अशेंच फटयता लोक म्हणून हांकां सुप्रीम कोर्टान बॅन कित्याक घातला हे कायदेशीर बेकायदेशीर हेंच्यांनी खंय पूण केला म्हणून हांकां बॅन घातल्या आनी मेन म्हणजे जितके इंडियेक चोर आहा न्हू सगळ्यान नंबर 1 कंपनी चोर म्हणटा ती वेदांता कळ्ळें आनी एक कंपनी बरी पातळ हे चोर हे पळय गेट धरून रावले न्हू हे मोठे चोर हे ऑफिसर आनी हे मोठे चोर कित्याक हांव कित्याक उलयतां म्हाजो भुरगो शिकता आज म्हाजे भुरगे दोग जाण इंजिनियर करता म्हाका आतां तांकां फी भरपाक पयशे ना हांवें म्हाजे बायलेची वस्ती घाण धरून आज आतां हांव फी भरल्या कितें एश्यून दिलें लास्ट टायम तुमकां 11 तारखेक दिली 11 तारीख बरयल्लें हाजे सगळे डिटेल तुमचे कडेन कॉल आतां ते कित्याक आतां लिपोवन रावल्या तेंचे कडेन आमकां सांगपाक शब्द ना ते फटींग लोक म्हणून ते लिपोवन रावले म्हाका सांग तूं कायदेशीर जाल्यार आमकां इतलें सांगतलें न्हू तूं भितर लिपोवन रावलाय मरे शेजा वेदांता म्हणटा पीएफाचे तांचे वटेन जाग्यार घाला ईपीएफओन आडकला. The applications for withdrawal of Provident Fund were submitted by ex-SMCL workers on 1st of November 2023. Sesa Mining Corporation Limited has since been actively engaging with Employees Provident Fund Organization. We have been continuously engaging transparently with ex-SMCL workers and extending our full support to them. We are committed to ensuring an early resolution and have left no stone unturned to support our workers. We would continue to request the EPFO to kindly expedite the resolution of PF dues. Bureau Report, Prudent.